Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. साखळे मतदारसंघ तसेच आपले फुडारपणाखाला गोंय जिखपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे फावट साखळे पालिका जिखतलोच म्हूण तयारेक लागला। बीजेपी खंय सगळ्या वॉर्डांनी कामाक लागल्या। हे फावट आपल्याचेर आनी बीजेपीचेर लोक विश्वास दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्याक विश्वास। पक्षांत येतल्या विरोधकांक खंय येवकार। म्हणल्या उपरांत विरोधकांचें लक्ष साखळे म्युनिसिपालिटीचेर चड मोठ्या प्रमाणात आसा अशें एकंदर म्हाका दिसता। पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 12 वार्डांनी पूर्णतः तयारी करीत आसा। म्हाका खात्री आसा हे फावटी साखळे म्युनिसिपालिटीचे लोक भारतीय जनता पार्टीचेर आनी म्हाजेर विश्वास दवरून आमी दवरलेल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक निवडून दितले हाचो हांव विश्वास व्यक्त करता। पार्टीन जे येवपाक इच्छूक आसा त्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता। आमी सातत्यान पार्टीन इतक्या लोकांक घेतल्या तितून हांगासले विरोधक आयले म्हणून कितें हरकत हांव जो कोण येता तेंच्या पार्टीन आमी सातत्यान स्वागत केलां आनी म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान जर विरोधकूय पार्टीन आयले आसत जाल्यार तांचेंय स्वागत करता। तांकां पार्टीन घेवपा खातीर आमी तयार आसा। अर्दे उमेदवार फाल्यां मेरेन निश्चित, शुक्रार मेरेन सगळ्या उमेदवारांची नांवां जाहीर। मोस्टली आमचे 50% तरी कॅन्डिडेट जे आसा ते फाल्यां पर्यंत फायनल जातले। तांच्या नांवाची घोशणा ही फाल्यां पर्यंत आमी करतले ऑलमोस्ट। एक 2 दिसाच्या भितर 12 कॅन्डिडेट कोण कोण आसतले हे शुक्रार पर्यंत 12 कॅन्डिडेट जे आसा ते डिक्लेअर जातले। आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा गणेश तानवडे हे स्वता येतले आनी ते उरलेल्या म्हणजे सगळ्याच कॅन्डिडेटांची नांवां जी आसा ती ऑफिशियली डिक्लेअर करतले। 6 नवे उमेदवार दवरून खंय वाव आसा। आतां आमकां 6 नवीन कॅन्डिडेट दवरपाचो स्कोप आसा। पण उपरांत आतां 1-2 दिसाच्या भितर टोटल पार्टी ओवरऑल डिसिजन घेतली। म्हणजे ह्या व्हडल्या येणाऱ्या दिसान काही व्हडल्यो घडामोडी जावपाची शक्यता आसा। जॉब आफ्टर ऑल पार्टी निर्णय सगळ्या बाबतीत घेवपा खातीर तयार आसा। फोंडे डिलिमिटेशन रिजर्वेशन आड याचिका कोर्टान भायर मारल्या। साखळेचेय कोर्ट पळयतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो। फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे पिटिशन भायर मारले ती साखळेचे केन्ना लागतले हांव नको हांव फॉलोअप करिना केस। म्हणल्या उपरांत एकदा इलेक्शन डिक्लेअर जालें काय म्हणटा कन्सिडर करिना सो तो डिसिजन हायकोर्टाचो आसा। हायकोर्ट निर्णय घेतलो। इतले मजगती हायकोर्टान साखळेची डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन आड याचिका भायर मारली। याचिकादारान घेतिल्ले हरकती प्रमाण वेंचणूक आयोगान कांय दुरुस्त्यो केल्यात तेन्ना कोर्टान मेतेर जावपा सारके भितर कांयच ना म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिद्धार्थ कांबळी।